नमस्कार. हांव सिद्धीक्षा शेणय म्हणून मला प्राय 7 वर्स हांव शारदा शारदा विद्यालया शिकता. आज हांव मोसळ्यांनी मंकड म्हळ्यार काणी सांगता. एक गांवांत एक रानामध्ये एक तळ आशिल्लें. त्या तळ्यान एक मोसळ राबत आशिल्लें. त्या मोसळ्या बरी आळसो. केन्ना पळयल्यार कसन सुलभ हेर मेळटा. सांजळकें तेंची धरून घेवन येवचें आनी बायले दिवन रांदप करी म्हणचें. एक दिवस बायल म्हणटा हें सांजळकी पुराय खावन म्हाका मन भरल्या. तूं म्हाका सने व्हड मसाळी हाडका म्हण. तेन्ना मोसळे म्हणटा जाल्यार हाडा. मागीर मोसळेर बायल म्हणटा पळय तूं म्हाका म्हण हाडी जाल्यार हांव मागीर अम्मा थंय वता. तूं सांजळकी खावन बस म्हण. तेन्ना मोसळ म्हणटा जाय तुका मारी ती हाडटा म्हण. मोसळे तळ्या वयरी वता आनी अशें तशें पळयतना एक रूख दिसता. त्या रुखार एक मंकड दिसता. मोसळे त्या रुखाला वचून मंकडाले म्हणटा मंकडा म्हाका एक विशय कळ्ळा आजी म्हण. कसन विशय म्हण मंकड निमगिता. तेन्ना मोसळ सांगता फाय पुराय मोसळे हें तळें दाखोवन नवें तळें वता आसाची. आज एक दीस तूं आमगेर घरा जेवणा यो म्हण. तेन्ना मोसळे मंकड म्हणटा जायत म्हण. मंकड आनी म्हणटा हांव मागीर अम्मा सांगून येता म्हण. मंकड अम्मा सांगून आपास येता. मंकड म्हणटा म्हाका पावो वतना मो आतां हांव कशें येवचें तुगेल्या घराक म्हण. तेन्ना मोसळी म्हणटा कांय व्हड नाय, तूं मागीर फाटीर बैस हांव तुका तोग व्हरता म्हण. तेन्ना मंकड मोसळेर फाटीर बसता आनी दोगयी तोग वताची. तळ्या मदें पावतना मोसळ मंकडाले सांगता आमी तुका जेवण घालतना तूंच आमगेलें जेवण म्हण. आतां मंकडाक कसन करचें म्हण कळना. मंकड म्हणटा ओ वैव्या तूं म्हाका सुरवेर सांगीत आशिल्लें ना हांव हृदय रुखार सोड आयला म्हण. तेन्ना मोसळी म्हणटा कांय व्हड नाय, आमकां हृदय खावूं नाका, आमकां तूं खावूं जाय म्हण. तेन्ना मंकड म्हणटा तुवें बायल पळय कोपून वता मागीर हृदयाची रुची मेल आंगान तूं म्हण. तेन्ना मोसळी म्हणटा जायत हांव तुका वयर सोडता म्हण. मोसळे मंकडाक वयर सोडता रुखा लागीं. मंकड कुशेर बुडक्क म्हण उरता आनी वयर वचून एक घेल्ल्यार बसता आनी सांगता तूं कितली पेद्दो हांव असल पेद्दे खंयी पळय कोणाकय हृदय आंगा दाखोवन भायर काडूं येतवे. मनीस आसो मंकड आसो काडूं जायना नवे. हांव वापस तुवें आतां मेळना तूं वच पण जोर सुशी हांसता. तेन्ना मोसळ बेजारारी तळ्या भितर वता. हें काणी दाखोवन आमी कसन शिकले म्हळ्यार आमी विंगडाक मोस करून